वोटिंग कमी जावपाक खूब कारणां आसा. मेन म्हणल्यार ते स्मार्ट सिटीचे रस्ते जे फोडल्यात, लोकांक वचपाक एक्सेसूच ना. लोक वोटिंगेक सुद्दां भायर सरतलो जाल्यार तुमी सातशे एरियेन पळय आज म्हणजे विमानतळा टू आमचे काकुलो मॉल पर्यंत कितके दीस काम चालू आसा. जानेवारीन 31 काम सोंपतले म्हणटाले. जानेवारी जाली, फेब्रुवारी जाली, मार्च जाले, एप्रील जालो, मे जालो, अजूनही हेंची कामां सोंपना. लोक खंयच्या हितून खंयच्या वाटेच्यान भायर सरतले. लोकांक वाटूच ना. तुम्ही सातशेच पळयत जाल्यार लोकांक खंयच्यान खंय वतलो जाल्यार आपली गाडी व्हेकल भायर काडटलो जाल्यार लोकांक वाट ना. अशा तुम्ही अपेक्षा धरूं शकना की पर्संटेज पयलीं वाडटले म्हणून. आणि खंय तरी हो राग हो वोटिंगेन हो जातलो, खंय तरी हो राग व्यक्त जातलो वोटिंगेन, आणि खंय तरी हो इफेक्ट हो खंय तरी हो रुलींग पार्टीक जातलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज 2 वर्सां जालीं पणजेकार भोगता. पणजेकारांक आज पणजेकार अक्षरशः बिझनेसमॅन वाल्या त्रासान आसा. आज लोक आरोग्याच्या दृश्टीन पळयत जाल्यार आज तुका धुळीन पयलीं आज लोकांक त्रास जाल्ले आसा. थँक्यू टू हायकोर्ट ऑनरेबल जजीस, कित्याक तेंच्यांनी येवन खंय तरी मातशें ते सिस्टम मातशें उदक मारपाचें ते तरी जाग्यार हाडलें. तेंच्या निमतान तरी उदक मारपाचें काम जालें. पूण बाकीचें कांयच फरक पडूंक ना. आज म्हाजें स्वताचें रेस्टॉरंट आसा. म्हाजें 1 म्हयनो मायज जालो. आज 35 दीस जाले आज रेस्टॉरंट म्हाजें बंद आसा. अजूनही म्हाका हांव 1 तारखेक चालू करून उरतालो की त्या ऑफिसरान म्हाका सांगलें 1 तारीख पर्यंत तुज्या दारांतलो रोड जातलो म्हणून. आज ती तेंच्यांनी मशिनरी जी आसा म्हाज्या दारान 15 ते 20 दीस जाले दारान हाडून दवरल्या. खंय तरी म्हाका भोगचें पडटा. हांव जो उलयतालो स्मार्ट सिटीचेर हो खंय तरी म्हाका तेंचो जो हांव जो तेंच्या अगेन्स्ट उलयतालो, हांव जें सत्य उलयतालें हें खंय तरी म्हाका भोगचें पडटा अशें दिसता म्हाका. कित्याक म्हाज्या दारान आज 15 ते 20 दीस जाले तें मशीन हाडून मुद्दम थंय दवरलेलें अशें म्हाका दिसता. आनी तें कामूच बंद आसा. तो आम्ही सदीत पणजेकारांकडे एक हुशार आणि शिकलेले लोक म्हणून कावन्सिलर उलयतालो, बाकीचे कोणूच उलयनासले. आनी खंय तरी हो आतां रायट चान्स तांकां मेळ्ळा म्हणजे दाखोवपाक की आमी बाबा रागार आसा, ह्या गव्हर्मेंटाचे रागार आसा. इश्यू खुबशे आसता. प्रत्येक जण आपल्या नदरेन पळयता ह्या सरकाराचेर आपूण कित्याक रागार आसा, ह्या सरकारान आपलें कितें बरें केलां, कितें वायट केलां. पूण हे जे स्मार्ट सिटीचो हो इश्यू आसा हो जनरल इश्यू आसा. सपोज लोकांक पणजेकारांकूच ती पणजेच्यान भायरसान कोण येता तांकांय इफेक्ट जाल्लो आसा, पणजेकारांक इफेक्ट जाल्लो आसा. ट्युरिस्ट कोण येना, लोकांक अक्षरशः दुकानां लोकांची कितकेशेच म्हयने बंद आसा. स्टाफाचो पगार आसता, भाडें आसता, बाकीचें सगळें आसता. अशा तरेन म्हणून ही पर्संटेज म्हाका दिसता ही खूब कमी जाल्या. कित्याक लोकांक एक तर वोटिंगेक येवंक वचना आनी लोकांनी शेवट थरयला की कित्याक मत मारूंक जाय. मतदानाचो हक्क हरशीं सगळ्यांनी करूंक जाय. कित्याक हो एक तुका 5 वर्सान एक संदी मेळटा. सरकार बदलपाचो, सरकार घडोवपाचो, सरकार आसा तो दवरपाचो कांय ना. हो प्रत्येकाक एक स्वातंत्र्य दिल्लें आसा हे आमच्या हितून घटनेन, आनी तें हरशीं तेंच्यांनी पार पाडूंक जाय. पूण आयकता ते कोतान सगळ्यांक लोवेस्ट टर्नआउट पणजेन जाला. म्हाका दिसता मेन कारण हें स्मार्ट सिटीचें आसा. तरी थिंगा पळयल्या न्ही रुलींग पार्टीचे थिंगा सगळे कार्यकर्ता बूथ कोण काम करता ते दुसऱ्या खंयच्याच पार्टीचे थिंगा दिसना आता. ना आतां कितें आसा पळय रुलींग पार्टीचे म्हणजे तेंचे पळय बीजेपीचे एक सदांच आमी तांकां हें करूंक जाय की तेंचे बूथ कमिटी जी आसा पळय तूं केन्नाय इलेक्शन डिक्लेअर कर, तेची बूथ कमिटी रेडी आसता. आमी आतां इतके वर्सां पळयना. हांव आतां पळय हांव JB गोन्साल्वीसाक पासून आमी काँग्रेसीन आसा. मागीर आमचो सोमनाथ द्वारका तेन्ना पासून काँग्रेसीन, मागीर बाबूश म्हणजे हे केन्ना बीजेपीन कोण नाशिल्ले, सदांच बीजेपीचे अगेन्स्टूच. आमी जें काम करून आयला पळय आनी आमी बीजेपीचें काम पळयता. बीजेपीची बूथ कमिटी सदांच रेडी आसता. म्हणजे तेंचे खंयचें इलेक्शन आसूं, पार्लमेंट इलेक्शन आसूं, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसूं, जावं असेंब्ली इलेक्शन आसूं, तेंची कमिटी ह्यो रेडी आसता. म्हणून ते तुका खंयच्या इलेक्शनाक तेंच्या टेबलार सदांच तुका ती गर्दी आसता. तेंची कमिटी एक रेडी आसता. वेरेज काँग्रेस पळयत जाल्यार तुका टायमार म्हणजे उजो लागल्या उपरांत कांय घडटा त्या प्रमाणे काँग्रेसची परिस्थिती आसता. टिकेटूय तेंच्यांनी लेट दिली, मागीर टायम मेळूंक ना सगळे कडेन तांकां काम करपाक. अशें खुबशे रिजन आसा काँग्रेसचे हेका. म्हणजे म्हाका एक सांगा की आतां 53 जाली फक्त पणजेची, ऑल ओवर गोवा पळयत जाल्यार 61 क्रॉस जाल्लेली आसा. कदाचित ही 80% पण वचूंक शकता. तुमकां दिसता इतकी पर्सेंट फाटकून चड 80% जर वोटींग जालें जाल्यार हो रिकॉर्ड ब्रेक आसतलो पार्लमेंट इलेक्शनाचो. पार्लमेंट इलेक्शनाक तुम्ही फाटले केन्नाय आमचे तरी आमी जाणा तरी इतकी वर्सां आतां 30-35 वर्सां आतां 80% तरी केन्नाच पार्लमेंट इलेक्शनाक वोटींग जावंक ना. आनी 80% जर ओव्हरऑल समज जालें जाल्यार परत हो रिकॉर्ड ब्रेक आसतलो. आनी हेजो कदाचित फायदो म्हाका दिसता म्हणजे हितून दोनी पार्टीचो एक सामको टफ जालो फायट जावंक शकता.